नमस्कार अनुपमा भट शेड्रेसा कुकिंग चॅनल पुरा जनाके स्वागत. हांग पळयाचे आम्ही 2 ग्लास तांदूळ धुवून घेतलं. असं तिंबईनी जस्ट 2 ग्लास तांदूळ काढलो आणि 3-4 उद्दा काढून धुल्ले आणि एक अवंगालारी पातलान घेतलं. एक धवे अवंगालारी शिकून पातलान सोडले. गरम भितरीची आवा तो तांदूळ सुकयतस रव करची खातीर सुरय तांदळाचे रव करून घरकडे रव करून आम्ही ताजे उंडी करूया. आता हें वता आनी सुकोत नाका. गरम भितर एक मुकाल घंटो तुकून 1 घंटो फेना पंदा पातलान सोडलें जाल्यार ताजे लायक रव करूं जाता. आतां रव करतना मिक्सर आयदना भितरी ते ब्लेडा लागीं ताय मात्र तांदूळ घालका. मस्त घाल्यार ते थोडे न्हंय जेता थोडे खर रपता तशी ते ब्लेडा ताय घाल न्हू जस्ट 2 पंत गुंडायल कुडले चंद रव जावन मेळटा आमकां पळय. आतां हांव हे ग्लासान काडलेले 2 ग्लास तांदूळ. आतां म्हाका रव जेतना ताजे न्हयचे 1.5 ग्लासा लागीं रव मेळ्ळा. हांव ताका आतां दोनी तेच ग्लासान 2 ग्लास सोय कांतून घेतला. कितली सोय घालता की तितले ही सुरय तांदळा उंडी भारी रुची जाता. आतां शाणा हांव 2 चमचे नारलेले तेल हुनकोन घेता एक दाट कायलीन तूं आनी ते तेल हुंजल कुडले ताका 1 चमचे उडदा दाळ घालता आनी ताका 1 चमचे सासम आनी 1/4 चमचे मेथी घालता. आतां ते पुरो पटपट जेल्ले म्हणटना हाका थोडो करबेवो पालो घालता. ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಇವಕ್ಕ ಉಡ್ದ ದಾಳಿ ಮೆತ್ತಿ ಪುರ ಕರ್ಪುಚಾನಜ್ಜ ಚಂದ ಪಣ್ಣು ಬಜ್ಜುಕ ಜಲ ಮಾತ್ರ ಉಂಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎತ್ತ ಕರ್ಪಲಾರಿ ते उंडयेचे रुची वता. आतां करबेवा पल्लो घालून लायक करून भज्जून घेता. आतां आमी हाजे हळताचे उद्दा घालचे. उद्दा खंयची हळत धरचे म्हळ्यार आमी रव हांव म्हळ्यार पळय रव करून घेता तरी आमी ताजे हळत काडका. कितली जाला तेच ग्लासान म्हण सांगून 1 ग्लास रव मेळ्ळ्यार आमकां ताका 1.5 ग्लास उद्दाक म्हळ्यार 1 ग्लास रव्याक 1.5 ग्लास उद्दाक हळत दवरका. म्हाका 1.5 ग्लास मेळ्ळें ना हांव हांगा 1.5 3 आनी हांव 3/4 ग्लास कळवा तशी 3/4 ग्लास उद्दा घाल्ले. ते उद्दा खतखत्याचे जत्त म्हणटना आमी पळय सोय कांतून दवरलेली सोय घाली. सोय घालून हाका आतां मीठ घालचें आनी लायक करून चाळून घेवचें. ते खतखत येवका ते उद्दाक ते देखून चिके ऊन उद्दा घाल्यार ओग्गी खतखत येता कळवा. ते खतखत आयले कुडले आमी रव कोन्न दवरलेलो पळयाची तो रव घालच्यो. तो रव घाल्यार गूळ आनी जायना ते चंद आमी म्हळ्यार लेका हळता उद्दा घाला देखून कांय प्रॉब्लेम ना. आतां लायक करून चाळून घेता हांव. हें आतां लास्ट टायम आमी हाजे पयशी फुडें आमी उकड तांदळाचे रव करून उंडी इडली रव्या उंडी पुरो वरये उंडी विंगड नमने उंडी करून दाखयल्या. आमी विडियोज घाल्ला आमगेल्या युट्यूबार. ताजी पुरो लिंक हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता. आतां पळय तेन्ना हांव एक सांगिल्लें रुलां पडना घाल्या वरी धांकून कशी उंडये पीठ शिजोवचें म्हळ्यार कंटिन्युअस चाळका म्हूण ना. अशें 1-2 वेळा चाळचें आनी ताका मुच्चळ धांकून दवरचें सिम करून. हे पुरो सिम्मार करता काम. तेन्ना 1-2 निमिश सोडचें तेन्ना ते पळयाची ते उबेर शिजून येता. पण हांव मुच्चळ धांकून दवरलें कळवा. तेन्ना ते 1-2-3 निमिश सोडतना ते उबे उद्दा आसना तातूंत उब म्हणटा ते उबे उदकांत ते लायक शिजून येता. पास लायक करून चाळून घेवचें हांगा मीठ आनी पुरो पळोवका पावना जाल्यार एक चूर मिठा पिट्टेनी घालका पिठाक लायक करून मिक्स करून घेवचें आनी पास 1-2 निमिश हें मुच्चळ धांकून दवरचें. तशी पास 1-2-3 निमिशान ओपन करया. तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार कंटिन्युअस पळय ते उंडये पीठ आळाचें म्हण सांगून तशी आळाचें काम येना. उंडी तशी ओपन दवरून आळान केलेल्या पशी अशी केल्यार सॉफ्ट जाता उंडी. घेत ते म्हळ्यार उबे उदकांत तूप पळोवन ते ताका एक नमने मॉयश्चर शी आसता आनी उंडी शिजून जातरी ड्राय जायना. मस्त जणांन सांगिल्लें आसा उंडी शिजून जातर पिट्टी जाता म्हण अशी केल्यार कांय जायना. आतां तें आमगेलें पीठ सुकी जालें कुडलें आमी काण घेवचें नीव जातर उंडी करून घेवची. आतां ताका चूर उदका पशी जाय जाल्यार लाव येता चंदी उंडी करून घेवची. अशें हांव पेडावण तापत दवरला. आतां ते पेडावणा भितर आमी एक उंडी दवरून घेवया. अशी रव केलेले उंडे पळयाची ते एक 20 निमिश शिजल्या पुरो. तेचे आमी वाट्टून केलेली उंडी जाल्यार ते एक अर्द घंटो पुणी शिजूका. ते म्हळ्यार पीठ शिजता थोडे चिकनयशी थोडे करशी जाता. सादारण एक 20 निमिश भितर आमगेले ही रव करून उंडी शिजून येता आनी लायक जाता बुसबुशी जाता म्हणटा पळयाची सॉफ्टय जाता भितर लायक बुसबुशी आसता ते अशी खातना अशी अंटूशी येना अशी उंडी केल्यार. आतां आमगेले 20 निमिश जाल्ले हांगा उंडी लायक शिजून येयली परंबळीची. आतां हांव हांगा कसं केलां म्हळ्यार मशरुमाचे बुत्ती केल्या. अशें हांवें गोड्डा रव केला
ती हुनी उंडी हे गोड्डा रव्यान तो आनी त्या मशरुमाचे सोंग्या भितर बुड्डोन खावच्या भारी लायक जाता. तें पळयलें तुमी, हांव ओपन करून दाखयलें तुमकां. कितली सॉफ्ट जाला आनी कितली भुसभुशी जाला पळय. अंटुशी जायना अशी उंडी केल्यार. आहा, ते मशरुमा बुत्ती भितर ते उंडी बुड्डोन अशें करून खावं पळय. आहा, सुपर सुपर टेस्ट. पळयाची तुमी पुरा जना कोरून पळयाची कशी जाला अशी ह्या मेथडार एक उंडी कोरून पळयाची. घरकडे आमी रव कोरून तशें आतां हांव एक चूरू आमगेले गोड्डा रव्यां भितर ही उंडी बुड्डोन खाता. आहा, तेव्हा तशीची भारी लायक जाता. तुमी पुरा जन कोरून पळया. व्हिडिओ इश्ट जाल्यार फीडबॅक दिया. सगळ्यांक धन्यवाद.